This is my first time. And आणि कंदमूळ घरा कडेन करून पळया असो रिकेप एक पळया. मोदक करपाक तुमकां लागतले काजूचे कुडके, सोय, मीठ, गोड, वेलची पिठो, तांदळाचें पीठ, लोणी आनी उदक. पयलीं एका भांड्यान सोय, काजूचे कुडके, वेलची पिठो आनी गोड घालून बरें भाजून घेवप. तें भाजून जाल्या उपरांत आमचें पुरण तयार जालें. उकड करपाक एका पातेल्यान उदक घेवप, तातूंत थोडें मीठ घालप आनी थोडें लोणी घालप. तें उदक गरम जालें की तातूंत तांदळाचें पीठ घालप आनी बरें ढवळून घेवप. तें गरम आसतनाच पीठ मळून घेवप. मागीर त्या पिठाक हातीन घेवन तातूंत तें पुरण भरप आनी मोदकाचो शेप दिवप. मोदक तयार करून जाले की एक भांडें घेवप, तातूंत पाणी घालप, वयल्यान एक प्लेट घालप, ताच्या वयर एक केळीचें पान लावन त्याच्या वयर मोदक दवरप. 10 ते 15 मिनटां ते उकडून घेवप. आमचे मोदक तयार. आम्ही एखादा म्हणजे तुम्ही एक घ्या लहानसं पीठ. Now welcome back to Savat special guest
सो हो एक आमचो प्रयत्न आशिल्लो पारंपारीक पद्दत्यो आनी आमचो निसर्ग जपून दवरपाचो. तुमकां हो प्रोग्राम कसो दिसलो हें कळोवपाक आमकां विसरो नाकात. तुम्ही आमकां कॉन्टॅक्ट करूं शकतात features@prudentmedia.in. नाजाल्यार तुमी आमकां कॉन्टॅक्ट करूं शकतात 9011043343 or 92. फॉर नाव बाय बाय. Bite, eat and stay connected with us. आणि चतुर्थी एकदम मजेत मनाया. Yes, be careful and be safe when you all play fireworks. आणि एकच काम करात, पळयत रावात Prudent Media.